नमस्कार. गोवा मिड अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोंयांत बुधवार मेरेन दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. वेधशाळेन लोकांक सादूरकायेची शिटकावणी दिल्या. सोमाराक गोंयभर रस्ते उदका पोंदा. पणजे वर्स पद्दती प्रमाण 18 जून रोड पाटो बस स्टँडार दिसता थंय बुडटी. कुडचड्यारूय तीच गत. म्हापश्यां हावसिंग बोर्डात लोकांच्या घरांनी उदक. शाळा ऑफिसांनी वतल्यांक सकाळ फुडें वाऱ्या सरशी दडकांचो दणको. जोरदार पाऊस सुरू असून तेका लागून आनमोड घाटातल्या जे दूधसागर मंदिर आसा तेच्या लागीं आयज दरड कोसळ्ळी. तेका लागून रामनगर गोवा हो महामार्ग आसा तो सध्या ठप जाल्लो आसा. सध्या मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार गोंयचे जे फायर ब्रिगेड आसा ते घटनास्थळी पावले आसा आणि ते दरड हटोवपाचें काम तेंचें चालू आसा. तो तर केन्नाच्यान हांगा आसा भाई? सकाळच्यान आज कितलो वेळ जाला हांगा उदक भरला अशें? सकाळी 8:30च्या उदीक भरलेलें ना सकाळी 8:30च्यान उदक भरला. आता कितलो वेळ जालो तूं हांगा 8:30च्यान हांगा आसा? भुरगे आमचे कुशीक रावले सारकी तूं हांगा कामाक आसता काय? ना कामाक खंय? ते बाजू ओके पेपर. आता कितले गाडे हांगा शिरकाल्ले बंद पडले अशें कितें आसलें? हां भरपूर गाडयो बंद केले भिजून येयल्या लोकांनी. थोडे मेकॅनिकल गाडयो स्टार्ट मारून घेऊन गेला. तुम्ही पळोवंक शकतात की GMCचो अंडरपास आसा तो ह्या वर्सा बीन वार्षिक पद्दती प्रमाणे भरलेलो आसा आनी हांगासर ऑलमोस्ट उदक कमरे पर्यंत पावता. खूब लोकांक त्रास जाता कारण ते अशे येतात अर्द्या वाटेक गाडी घालतात ती गाडी बंद पडटा परत तांकां भितून वचचें पडटा. प्लस हांगा पुलीस ना सो लोकांक कांयच खबर ना उदक कितलें भरलां कितलें ना तें. आनी एक गजाल म्हणल्यार सारको मदीं तो लायटीचो मिटर आसा सो तो ऑलमोस्ट तेजेर सुद्दां उदक पावत येयल्लें आसा. सो समज कितें जालें लायटीची वायर समज शॉर्ट जाली जाल्यार हांगासर कोणाक उदकान देंवोन तें करंट लागूंक शकता. पावस जोरान पडटा. कालच्यान नेटान पावस सुरू जाला आणि वचत थंयसर उदक भरला. रस्त्यांचेर उदक भरला, शेतांनी उदक भरला, नाले सगळे भरलेले आहात. आमी आतां सध्या कुचले आहा आणि कुचले जर पळयलें दर वर्सा हांगासर हो जो हे आहा रस्तो जो आहा दर वर्सा हांगासर उदक भरतात. आमी दर वर्सा हांगासर न्यूज पसून करतात. आतां हांगासर उदक भरलेल्यान तो उदकान सुरू येता आसतना ती बस थंय बंद पडल्या. दुसरें हांगा जर पळयलें जाल्यार हे पळय ह्या उद्योगी घर आहा पळय त्या घरान उदक गेलां. ती म्हणजे घरान तेचें उदक गेलां तेची गॅरेजीन उदक गेलां आणि तिचे म्हणा की जे समोर बिल्डींग बांदल्या म्हणजे बिल्डींगेन त्याने ते उदकाचें प्रोविजन करून आनी ताका लागून ते उदक सगळे ते लोकांच्या घरान बीन वयता आणि हांगासर रस्त्याचेर हे रावता सगळ्याक भरतात. गिरी आमी पयर पासून पळयल्लें आतां गिरी पासून उदक भरलां. दुसरें नॅशनल हायवे 66 हेजें काम चालू त्या नॅशनल हायवेचे पासून चड कडेन थोडे प्रोविजन करूंक ना तेणें उदक वचपाक कॉन्ट्रॅक्टराक. ताका लागून ते हायवेचेरूय उदक भरलेलें दिसता. कारण थोडे ओवर ब्रीज आहा त्या ओवर ब्रिजाचेर वयर उदक सांठवल्लें दिसता. तशेंच जर वत असो जोरान पावस येयलो जाल्यार आनीकूय उदक भरूंक शकता. ते ड्रेनेज तेणी आनी 10 मिटर तरी 12 मिटर तरी कंटिन्यू करूंक जमलें ते ड्रेनेज. कितें केलां तेणी ओद्दे वाटेक ड्रेनेज तेणी क्रॉस केलां आनी लोकांच्या कंपाउंडान उदक वयतलें म्हूण तेणी चिंतलें बट दॅट इज रॉंग न्हू. लोकांचें कंपाउंड इज अ प्रायवेट प्रॉपर्टी. तेणी ती ड्रेनेज थिंगा कंटिन्यू करूंक जाय फॉर एटलिस्ट अनदर 20 मिटर्स. ती
कंटिन्यू कर आनी सगळ्यांक उदक बोल्ला तें क्लियर करूंक ना तें म्युनिसिपालिटीक सांग क्लियर कर म्हणून आनी टेल देम दॅट ड्रेनेज हॅज टू बी कंटिन्यू फॉर अनदर 20 meters. हेका पळयता तांणी भायर सरूंक जायना. इफ एनीबडी सीक इमर्जन्सी आनी कशें वचपाचें पयलीं ती सांगला PWDक सांगला मिस्टर जोशुआक लेटर धाडला आनंद बायटकाराक फोटो धाडला व्हिडिओ धाडला पूण कोण ते भाशेन सिरियसली घेयना. ऑपोजीट बिल्डरान बिल्डींग काडला थिंगा कांय प्रोविजन करूंक ना फॉर ड्रेनेज. सो दे शूड नॉट गिव NOC नो टू सच बिल्डर्स. सकाळच्यान जो हेवी रेनफॉल जो चालू आसा ताका लागून सगळे मोस्टली कुडचडे केपे रोड सगळ्या फ्लड येयला. तेजें मुख्य कारण म्हणटे जे रोड आसा मेन रोड तेजे सायडीन ड्रेनेज ना ताका लागून मोस्टली सगळे जे 4 रस्ते आसा 3 रस्ते आसा थंयचे जे उदक आसा वयल्यान ते व्हांवून मेन रोडार येता. तशेंच आयज पळयलें की जेन्ना हेवी रेनफॉल जाता तशेंच मोस्टली अफेक्ट जाता तो आंबेडकर चौक परत एकदां थंय फ्लड येवन आयज परत 4 लेन जे कुडचडे केपें वचपाचें आसा ती 4 लेन अफेक्ट जाली. दोनूय सायडी उदक धपरा इतलें भरलेलें आनी ज्यो गाडी ज्या वचपाक तांकां त्रास जाताले. हें उदक जे ड्रेनेज ब्लॉक जाल्ल्यान हें कारण जाल्ल्यान म्युनिसिपालिटीचे जे कुडचडे काकोडा म्युनिसिपालिटीचे जे आसा ते सकाळच्यान थंय ते ड्रेनेज क्लियर करपाचें काम चालू आसा तेंचें. पूण जो पावस थांबना ताका लागून ते अजून तशेंच आसा. तेच बरोबर केप्याचे बोरिमा प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा थंय तशेंच जाल्लें आसा. रस्त्यार उदक आसा आनी एक गाडो मदींच वारो येता पावस येता ताका लागून जो एक गाडो रस्त्याकूच आसा तो बी उलटून पडलेलो आसा जे वाऱ्या लागून. आनी तशेंच ड्रेनेजीस आनी रस्त्यार उदक कंप्लिटली भरलेलें आसा. आनी आतां पासून पावस चालूच आसा पळयता तुमी म्हाजे फाटल्यान की उदक रस्त्यार भरलेलें आसा. लोकांक येवपा वचपाक त्रास जाता. पणजे बस स्टँडार पार्क आशिल्ल्यो 2 कदंबा आनी एके प्रायव्हेट बसीक उजो लागून बसी काबार. राती उसरा हो प्रकार घडला. कोणे मुद्दाम उजो घातला आसूये म्हूण दुबाव. लाखांनी लुकसाणेचो अदमास. फायर ब्रिगेडीन वचून उजो आटापा हाडलो. प्रकरण पणजे पुलिसे कडेन दिला. एक्टिव्हिस्ट आदवोगाद आयरिश रॉड्रिगेसान मांद्रेचो आमदार जिता आड जमीन बळकावप आनी फटिंगपणान जागो विकपाची केस SIT कडेन व्हेल्या. धारगळ पेडण्या 1,48,800 स्क्वेअर मीटर जमीन बळकायल्या म्हूण आरोप. आयरिशान ही केस ताचो म्हापशेचो क्लायंट रावलू खलपाचे वतीन फायल केल्या. खलप अमेरिकेक आसा. Expedite the investigation since my client is 76-year-old. I've also in my complaint said that all these illegalities done by Jeet Arolkar are in connivance with the authorities, the Mamladars, the deputy collectors, the land survey officials and the rest, because that property of my client is no development, it's an orchard property. So in total contravention of law, Jeet Arolkar sold this into 200 plots to various people, and Jeet Arolkar also in this property, and this is a hilly property by the way, he has constructed roads, laid down electric poles, all in total violation of law. So Jeet Arolkar, it is high time he faces the music, because nobody can take law in his own hands. And Jeet Arolkar all these years, because over the last few years has sold all these plots all over. Now possibly Jeet Arolkar is involved also in other scams which the SIT would have to investigate. But
Sir, as per my information, some legal matter is going before the court related with this survey number. What you have to say? Regarding this survey number, my client has also initiated civil proceedings. So all the construction activity in that area, the civil court has already stayed, and they cannot even take possession of the houses they have built. So my complaint before the SIT is on the criminal side, that he faces criminal action for all these illegalities. वादग्रस्त कळसा भांडुरा प्रकल्पाचो DPR परत करून केंद्राची मान्यताय घेवन म्हादयचे उदक भरपाची कर्नाटकाची तयारी. DPRक निविदा काढल्यात. कन्सल्टंट नेमतले. पर्यावरण जाणकार राजेंद्र केरकार म्हणटा कर्नाटकान कणकुंबी कालव्यांचे काम केलां. मलप्रभेत उदकूय वता. आता प्रकल्पाची तयारी. गोंय सरकारान लक्ष घालेना जाल्यार भोगचें पडटलें. DPR करपा खातीर तेंच्यांनी कंत्राट जे आसा, कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा तो दिवपाच्या नदरेंतल्यान वर्तमानपत्रांत जायराती दिल्ल्यो आसा आनी हो प्रकल्प जो आसा तो आपल्या राज्या खातीर कितलो म्हत्वाचो आसा तो तेंच्यांनी स्पश्ट करून ह्या संदर्भात जे उदक आसा ते वळोवन व्हरपा खातीर तेंच्यांनी आपणाले प्रयत्न जे आसा ते सुरू केल्ले आसा. कर्नाटक उदक व्हरपाच्या कामाक लागले. गोंय सरकारान कांय केलें ना जाल्यार फुडें परिणाम भोगचे पडटले. हो प्रकल्प जो आसा तेच्या खातीर केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय आसा त्यांची परवानगी घेवप खूप गरजेचे आसा. त्या केंद्र सरकारान तेंकां त्या संदर्भात आवश्यक परवानगी दिवपाक जाय आणि हो DPR तयार जाल्या उपरांत तेंकां केंद्रीय जल आयोग जो आसा तेंच्या कडेन ह्या संदर्भातली हो जो प्लान आसा तो तेंकां सादर करचो पडटलो. ताच्या उपरांत तेंकां ह्या संदर्भात ना हरकत दाखलो जो आसा तो केंद्रीय जल आयोग दितलो. त्याशिवाय तेंकां केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय आसा त्यांची परवानगी घेवप गरजेचे आसा आणि ह्यो सगळ्यो परवानगी घेतल्या शिवाय कर्नाटक सरकाराक आपणाले जे उरलेले काम आसा ते पुराय करपाच्या नदरेंतल्यान परवानगी मेळची ना. सध्या कर्नाटक सरकार कळसा आणि भांडुरा ह्या प्रकल्पाचे काम जे आसा ते बेगोबेग पुराय करपाच्या नदरेंतल्यान प्रयत्नांक लागलेले आसा. ह्या प्रकल्पा अंतर्गत तेंच्यांनी सध्या कणकुंबी हांगासर कालवे जे आसा, भूमी अंतर्गत कालवे आणि उगडे कालवे जे आसा हे कालव्यांचे बांदकाम पुराय केल्ले आसा आणि पावसाच्या दिसांनी हे कळसाचे उदक मलप्रभेच्या पात्रान वचपाक सुरवात जाल्ली आसा. गेली 1-2-3 वर्सां जाली हे उदक वचत आसा आणि त्या संदर्भात हे उदक वचोंक जायना. ह्या संदर्भातले जे आयोग आणि बाकीच्या सर्वोच्च न्यायालयान जे आदेश दिल्ले आसा त्या आदेशाचे पालन कर्नाटक व्यवस्थित करिना. पण आता हो जो DPR आसा तो परतो करून ह्या संदर्भात कामकाज जे आसा ते फुडें व्हरपाच्या नदरेंतल्यान कर्नाटक सरकार तयारीक लागलेले आसा. गोंय सरकारान ह्या संदर्भात घाळपणां केली जाल्यार तेचे दुश्परिणाम जे आसा ते गोंयकारांक भोगचे पडटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. विदेशी देणगी कायद्यात सुधारणा. विदेशांतल्यान पैसे ट्रान्स्फर करतल्यांक सूट. विदेशात रावपी सोयऱ्यांकडच्यान संबंधीत ऑथॉरिटीक म्हायती दिनासतना 10 लाख रुपया मेरेन बँक ट्रान्झॅक्शनाची सूट. आदी 1 लाख मेरेन ट्रान्झॅक्शन करूं मेळटालें. अशा बँक ट्रान्झॅक्शनाची आदी म्हयन्या भितर सरकाराक म्हायती दिवची पडटाली. आता 3 म्हयने मुजत. फॉरेनात रावपी सोयऱ्यां वरवीं अर्थीक वेव्हार करतल्यांक केंद्रीय घर मंत्रालयान मोठी थाकाय दिल्या. 10 लाख रुपया मेरेन ट्रान्झॅक्शन संबंधीत ऑथॉरिटी कळय नासतना करपाची मेकळीक दिल्या. पयलीं ही मर्यादा 1 लाखा मेरेन आशिल्ली. तशेंच आदी 30 दिसां भितर सरकाराक अशा ट्रान्झॅक्शनाची म्हायती दिवची पडटाली. आता 3 म्हयन्याची मुजत दिल्या. FCR 2011 दुरुस्ती करतना 1 लाखाचे सुवातेर 10 लाख आणि 30 दिसांचे सुवातेर 3 म्हयने अशें नमूद केला. नेम नांवांतूय बदल करतना वैयक्तीक संस्थांचे वा NGOचे वेव्हाराची म्हायती दिवंक 15 दीस वाडयल्यात. आदी 30 दीस आशिल्ले, आता 45 दिसांची मुजत दिल्या. केंद्रान नेम 13B रद्द केलो. FCRA खाला फॉरेनात डोनेशन घेता आसत जाल्यार ताची म्हायती ऑडिट रिपोर्ट ऑफिशियल वा केंद्रान दिल्ल्या वेबसायट अकाउंटार अर्थीक वर्स सुरू जातनाच 1 एप्रिल वा अर्थीक वर्स सोंपल्या उपरांत 9 म्हयन्या भितर दिवची पडटली. फॉरेनांतल्यान डोनेशन घेतल्या उपरांत दर 3 म्हयन्यात आपले वेबसायटीर ते नोटिफाय करपाचो प्रकार आता बंद. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
गोंय सरकारान पावणेक 15 मायनिंग ब्लॉक्स पळोवन दवरल्यात। मायन्स खात्यांतली सुत्रां सांगता ते प्रमाण मायनिंग लिजांचे वाठारांत कितले मीन आसा ते पळोवंक आनी पावणेक 3 म्हयने तरी वतले। सरकारान सगळ्या मायनिंग लीज वाठारांत कितले मीन आसा ते पळोवपाचें काम मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशनाक दिलां। सरकाराच्यो मायनिंग लिजांची पावणी करपाचे नजरेन हालचाली 15 मायनिंग ब्लॉक्स पळोवन दवरल्यात। राज्यांतले सगळ्या मायनिंग लीज वाठारांत कितले मीन आसात ते पळोवपाची जबाबदारी मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशनाक दिला। सुत्रां सांगता ते प्रमाण लीज वाठारांतले मीन तपासूंक पावणेक 3 म्हयने तरी वतले। ऑक्शन प्रक्रिये खातीर सरकार SBIक बरोबर घेवंक शकता। पयशांचो सगळो वेव्हार SBI वरवीं जातलो म्हूण सुत्रां सांगतात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। सांग्यार येवपी IITत खंयच्याच राजकी पक्ष वा NGOंक मेतेर करून घेवं नाकात। कसले प्रस्न अडचणी आसल्यार आपल्या कडेन उलयात। सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायाचो उलो। काल सांग्यार IIT विशीं आम सभा जाली। आतां खंय विरोध करून रस्ते आडावपाचे दीस सोंपले। कोणे तशें केल्यार सांगेकार वगी रावचे ना। सांगपाचें की अमूक गोष्टी खातीर आपल्या IIT नाका पडटे जर जाय जाल्यार आमी विचार करतले ना जर जाय IIT जाय हे फायदे आमी सांगले आसात। IITचे लॉसीस सांगपाचे मनशांनी येवचे। कांय लोकांचो एक अल्पसो विरोध आसा। हांव परतय सांगता परत बसया खूब फावटी बसया विरोध करता आसतना जे गोश्ट जावपाक जाय आमचे एक परिवाराचे आसा। खंयच्याय राजकीय पक्षाक हांगा तुम्ही अपशगुन करपाक हाडपाची गरज ना। भायले लोक कोणी NGOs येतले आनी कोणी येतले तांकां थारो दिनाका। येवन लोकांक फुसलावून ह्या प्रोजेक्टाक आडवेळी अपशगुन करपाचो प्रयत्न करचो न्ही। आमचे जे आयज हांगा 1000 लोक ह्या सभागृहांत आनी सभागृहा भायर गर्दी करून आसात ते तितक्याच ताकदीन आमी IIT हाडपा खातीर वावुरतले। दीस गेले की IIT विरोध करपाचे रस्ते भरपाचे शक्य जाले तर जाय हांगाच्यान 3, 4, 5 हजार लोक सांग्या वेल्यान सगळो रस्तो भरून IITच्या कॅम्पसा कडेन पर्यंत रावपाची ताकद आमी दवरता। जो इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा बिल्ड जाता त्या प्रत्येक हातून भितर गोंयकारांचो आनी प्रामुख्यान सांगेकारांचो स्टेक आसतलो। एस्टॅब्लिश पर्सन हांगा हांव काम करतालो ह्या जाग्याचेर म्हजे स्टेक आसा। सरकाराची जागो जावं हांव पळयना। जर सरकार करना जाल्यार हांव पयली एग्रीमेंट करता तुमचे बरोबर। हांव सायडीची लँड घेता जी तुमकां बांदतली। आय वील डू एग्रीमेंट विथ यू। ताका सगळ्यांक सांगलें आसा कोणाचे डिमॉलिश करून वचचे ना कोणाक बुलडोज जावचे ना। OBCचो डाटा एकठांय करप हे OBC आयोगान पंचायत वेंचणूक जावपाची आसा हे खबर आसूनय आयोगान डाटा कसो तयार दवरलो ना काय म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी मायकलाचो प्रस्न। आयुक्त म्हणटा मागासांचो डाटा एकठांय करप सोंपें न्ही। काम नेटान चलना 7 दिसां भितर डाटा जातलो। विजय म्हणटा वेंचणुकेच्या नांवान अधिवेशनाक कातर नाका। स्टेट इलेक्शन कमिशनर हॅज ऑलरेडी इश्यूड नोटिफिकेशनाचेर कितें येयल्लें आहा की लेडीज रिजर्वेशन SC आनी ST OBCक भायर दवरलेले आहा कित्याक म्हाका दिसता दे हॅव नॉट गॉट द डेटा। OBC कमिशन ओन्ली कॅन डू दीस एक्सरसाइज आनी OBC कमिशनान करून हे रेडी धरूंक जाय आसलें बिकॉज दे नो दॅट पंचायत इलेक्शन्स आर गोइंग टू बी हेल्ड समवेअर इन द मंथ ऑफ जून। OBC कमिशन कॅन गिव इट विदिन 8 days 10 days। आय डोंट थिंक सो। आणि मेनली जे आमचे काम आसा कमिशन म्हणून ते ट्रिपल टेस्टा संबंधीचे। ट्रिपल टेस्टाचो जो मुख्य भाग आसा तातूंची एक क्रायटेरिया मुख्य आसा तो आयडेंटिफिकेशन ऑफ द बॅकवर्डनेस ऑफ अदर बॅकवर्ड क्लासीस। तो प्रोसेस मातसो कॉम्प्लेक्स आसा कॉम्प्लिकेटेड आसा। तेजे खातीर जो गरज आशिल्लो डाटा आमी कलेक्ट करता आमच्या थंयच्यान आमी तेजेर आतां काम करतात दीस रात्र अशें आनी येता एक आठवड्या भितर आमी आमचो रिपोर्ट जो आसा तो दितले। जे सेशन आहा जे खूब तेंपान इतलें व्हडलें सेशन मेळटा आमकां तें सेशन कर्टेल करचें न्ही आनी जर कर्टेल करतात जाल्यार तें परते फुडें कंटिन्यू करचें विथ द बिजनस बींग केप्ट सेम।
इतले सगळे आमी क्वेश्चन घाले, इतले सगळे प्रोसेस केलो आनी आतां पंचायतीच्या इलेक्शनाच्या नांवान जर कर्टेल केले जाल्यार आमकां सगळो इश्यूज गेले. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.